भुरगीं वाचता पेपर वाचता टीव्हीचेर पळयता सगळे इतले वर्स आमकां गुलामगिरी दवरले जेन्ना महात्मा गांधी भायर सरलो महात्मा गांधी जेन्ना दोन टँकावयल्यान जेन्ना आमकां मोर्चे काडलो तेन्ना महात्मा गांधी म्हणटा सगळे तरेचे लोक उबे रावले आनी आमी ताटपणीन कोणी कितें करूं पूण आमी हत्यार उखल्ले ना पूण आमी तेच मरता मरू अशें करून आमी इतले वर्सां आमी लढले तेन्ना मागीर पयलीं आमकां हें स्वतंत्र मेळ्ळें आनी देश स्वतंत्र जालो आमी गोंय 1961 आमकां देश स्वतंत्र जालो म्हणून आमकां गोंय स्वतंत्र जावपाक मेळ्ळें आनी आमची प्रगती आमी आयज सगळे एक झगडेचे न्हू जाती धर्माचे झगडेचे आमी पळोवंक जाय आमचे देश आमी सगळे ह्या देशान रावतात आनी ह्या देशाचे आमी अभिमानी आमी धरपाक जाय अभिमान धरपाक जाय आनी सगळ्यांनी एकत्र येवन आमी लढपाक जाय मग आयज जरी आमकां दिसता की परके देश आमचे नदर आसता आमकां सायडीन आमकां शेजारी आमकां दुश्मन आसा तेन्ना आमी सगळे एकत्र आमचे देशा खातीर एकत्र येवपाक जाय आमचे जवान आमचे बॉर्डरीचे आसता तेवूय तांकांय बी आमी हें करपाक जाय की ते इतले त्रास काडटा ते आमचो देश राखपाक म्हणून अशे वेळार आमी सगळे आमी आमचे हे आसा धर्म आसा आनी आमी सगळे लोकांनी एकत्र येवपाक जाय की सगळे अशे आमचे देशा खातीर लढटा तेंचे फाटल्यान आमी रावपाक आनी आमकां दिसता आयज की आमकां आयज 75 वर्सां जाली आनी ह्या 75 वर्सां आमची खुबशी प्रगती जाली सगळे तरेची प्रगती जाल्ली आसा गोंयची प्रगती जाल्ली आसा आमी ह्या हितून 1961 आमी जरी स्वतंत्र जाले थंय सुद्दां आमकां सुद्दां आयज आमची प्रगती जाता आनी बी जातली आमी फक्त एकत्र येवपाचें एकत्र रावपाचें हें आमचें कर्तव्य आसा आनी आमी सगळे रावपाक जाय स्वाभिमान अभिमान आमचो जावूंक जाय आनी आमी सगळे एकत्र येवन आमची देशाची जी प्रगती आसा आनी आमची प्रगती सगळे तरेची जावची आमी केन्ना जाती धर्माचेर लढचे न्हू काही आमकां लडोवचे म्हणून प्रयत्न करतात जाती धर्माचेर लढचे अशें आमच्या भितर आमचे पण की सगळ्यांचा हात आसता की आमच्या लोकांक भितर झगडी जावची आमची भितर भांडण जावची आनी आमची प्रगती उरची बरे दीस सुद्दां आमची कोणा बरें पडना आमचे देशाचे आयज प्रायम मिनिस्टर जे आसात आमचो देश फुडें व्हरतात आमचे गोंयचो डॉक्टर प्रमोद सावंत बरें काम करता फुडें व्हरता सगळी प्रगती जावची अशी आमची सरकार जी आसा जाल्लेली सरकाराच्या आमची प्रगती जावची आनी सगळ्यांनी आमी एकत्र येवन तुमचो आमचो गोंय सुद्दां तुमचो साथ जाय ती सरकार आमकां फक्त सरकार केंद्र सरकार येवपाक जाय आनी आमची केंद्र सरकार परत्यांतले देश आनीकय फुडें वतलो आमच्या देशाक स्वातंत्र्य मेळून 75 वर्सां पुराय जातात आणि आझादी को अमृत महोत्सव म्हणून आमी देशभरा भितर मनयतात आमी पळयता की देश स्वातंत्र्य जाल्या उपरांत ज्या पद्दतीन देशाची सगळी प्रगती जाल्या देश वेगवेगळ्या क्षेत्रा भितर देश आमची प्रगती करीत आसा आणि म्हणून आमचे नवे सायंटिस्ट आसतले नवे स्टुडंट्स आसतले नवे यूथ आसतले हे आपल्या कर्तृत्वाच्या आदाराचेर मुखार वतात आणि देशाक व्हडली नामना मेळोवन दितात.